पणजी मतदारसंघा फाटोफाट एखादो मतदारसंघ सदांच बीजेपी बरोबर रावला असत जाल्यार तो सांग्यार बीजेपीचे विजय संकल्प मेळाव्यात मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। फाटले फावट बीजेपीचे 21 आमदार आयिल्ले, ह्या फावट 26 आमदारांचे टार्गेट आसा म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयला। पणजीचो मतदारसंघ 94 पासून आमच्याकडे आसा आणि मागीर ताच्या नंतर जर नंबर कोणाचो लागता आसत जाल्यार सांगेकाराचो 99 पासून सलग हो मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षाचे समर्थन करता। पण आजच्या ह्या मेळाव्याची संख्या पळयतकच म्हाका परत एकदा गेल्या खेपा हांवें सांगलेलें तशें परत एकदा सांगपाक हांगा म्हजें मन नेटान फुडें सरता, जोमान फुडें सरता। ते म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी ऑलरेडी ठरयला की येणाऱ्या विधानसभेन दुसऱ्या खेपा बाब सुभाष फळदेसायक निवडून धाडपाचें। जाल्यार पहिली गजाल जी आमी गोंयांत 2000 सरकार येतकच पहिली आमी गजाल यशस्वी केली ती म्हणजे एक स्थिर शासन दिलें। 2000 पयलीं म्हाका याद जाता 10 वर्सांत 13 सरकारां हांगा आयलीं गोंयांत। येणाऱ्या 5 वर्सांत हाज्या म्हाका दिसता दोबरात प्रगती करपाची गरज आसा। ही प्रगती आमी करूंक शकता जर एक पूर्णपणे स्थिर गेल्या पळय 21 जाल्यार गेल्या पळय 26 अशे आमदार तुम्ही जर दिशात जाल्यार भारतीय जनता पक्ष हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की गोंयाक देशान 1 नंबराचेर भरपूर फुडें व्हरपाक यशस्वी जातलो। आणि आयची हांगाची गर्दी फाटल्या 8 मेळाव्यांच्यो गर्द्यो जर पळयत जाल्यार म्हाका गॅरंटी आसा की येणाऱ्या दिसांनी इलेक्शन जेन्ना जातलें तेन्ना एक घवघवीत यश भारतीय जनता पक्षाक हांगा प्राप्त जातलें। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। थिवी मतदारसंघात काँग्रेसीची इलेक्शनाची तयारी चल्ल्या। काँग्रेस कार्यकर्त्यां खातीर नेखण हळणकाराची निकतीच सभा जाली की आमी फाटल्यान रावपाक जाय निळकंठ बाबा सारख्या मनशाच्या की तेंच्यांनी भुरग्यांचे भविष्य घडयलां। एक मराठीन म्हण आसा, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत। हो सरकार जो आहा इंडस्ट्रीजो आहा त्या बारीक लोकांचो ना। आयज तुम्ही जाणान रेंव बंद केली, मायनी केलंच, रेंव बंद केली, चिरे बंद करतात, नावय बंद केल्यार खंय तरी रेट बंद 20-20 हजार रुपया रिकवर करता। तर आमच्या लोकांनी कितें करप? काँग्रेसी निवडून येवया, कित्याक काँग्रेस पक्ष होच गरिबांक हांव सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक बरोबर व्हरपी पक्ष आसा आणि म्हाका खात्री आसा की ह्या इलेक्शनाक आमी सगळे काँग्रेस फाटल्यान लावया, पब्लिकन हळणकारा फाटल्यान लावया। आर्म्ड फोर्सांक उर्बा दिवपा खातीर पणजेच्या जीएसबी समाजान पणजी ते एर्नाकुलम मेरेन राष्ट्र रक्षा निधी रॅली काडल्या। बायक रॅलीक मुख्यमंत्री, वनमंत्री, आमदार आनी बाकीच्यांनी बावटो दाखयलो। गोंय एक शांत, समृद्ध, विचारवंत लोकांची ही भूमी अशें मानलें वता। आमकां हे टिकोवपाचें आसा। जीएसबी समाजान आपले वर्ल्ड कन्व्हेन्शनाच्या निमतान जी रॅली सुरू करपाचें ठरयलां, जी रॅली सुरू जाता ती गोंयच्यान सुरू जाता। आयतारा चिमला ग्राम सभा जाली। चिंबल पंचायत विलेज पंचायत आसा पळय, जी आमची गार्बेज कितें आसा मेन रोडार आहा ती आमी कलेक्ट करून सगळे लीप केल्ले आसा। आणि अशेंच आमचे खुबशे गार्बेजी बद्दल इश्यू चालू दवरपाचे आसा आमी, आनी ते आमी बॉडी मिटिंगेक डिस्कस करून मागीर आमी सगळे ते सांगतले कशें कितें गार्बेजीचे आमकां ट्रिटमेंट करप, कितें करप तो। आमची जैवीक जी संपत्ती आसा ही नश्ट जायत वयता। हेका लागून आमी जो बायोडायवर्सिटी जो हें आसा बोर्ड जो आसा तांकां एप्रोच जाले आणि आमी तेंचे कडेन मागलें की आमच्या पंचायत लेवलाचेर आमकां बायोडायवर्सिटी कमिटी फॉर्म करपाची आसा। त्या प्रमाणे ती आयज आयली।
V4 फातोर्डान मणिपाल हॉस्पिटलाक घेवन फ्री मल्टी स्पेशालिटी कन्सल्टेशन हेल्थ कॅम्प घेतलो. कॅम्पाक आमदार विजय, नगराध्यक्ष बबिता आंगले, डॉक्टर शेखर साळकार आशिल्लो. हो कॅम्प आज आमी घेतात इलेक्शनाक लागीं जाल्या म्हणून न्ही. हो कॅम्प आमी इतल्या खातीर घेतात की ही जी DDSY म्हणून स्कीम आयल्या, हे स्किमीचेर BJP जेन्ना उलयता तेन्ना म्हणटा पळय आमी ही स्कीम हाडल्या. कोणाकूच खबर नासता ही स्कीम कितें ती. जे BJPचे आमदार आनी जे तांचे मंत्री येवन भाशणां दितात हे विजय संकल्प रॅलीनी, तांकां तांचे बोर्डान इल्लो एक फादर पसून आसता, तांकां कांयच खबर नासता ती स्कीम खंयची कितें ती. कोणाक जर सगळे कडेन जर DDSY कार्ड आसा जाल्यार तांणी ऑन दॅट बेजीस वी कॅन रियली गिव यू ऑल द फ्री हेल्प दिवंक शकता. जांकां बऱ्या हातून वयल्या हातून वचूंक जाय तांणी आपले थोडे पयशे घालून DDSYचे सुद्दां एडिशनल सबसिडी घेवंक मेळटा. म्हणजे जनरल वॉर्डान जर तूं ऑपरेशन करतलो अंडर दॅट स्कीम जाल्यार यू वील गेट एवरीथिंग फ्री. Hospital is the first hospital who has taken the lead to explain हे DDSY स्कीम कितें ती लोकांक. आज पर्यंत खंयच्याच हॉस्पिटलान हो प्रयत्न करूना. तेन्ना जेन्ना पळय तांचो एक चीफ डॉक्टर हांगा येवन तुमचे पर्यंत DDSY स्किमीचे पर्यंत पावयता, दॅट मिन्स मणिपाल हॅज द इंटेन्शन की आमी समाजा खातीर कितें तरी करचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. give a break.